Gia तुम्ही कुष्ठू नासलेल्यानो Gia विशी वासन वावोचानो मोची झुकील शिका मोजिता कित्याक बोलया त्या काळसा सोआ एका मोना एका काळसा तुझे नावी सोम्या आम्ही हाया भाऊ बहिणीचे मोका मेळी जेजू तुझो मातू सांगात बोता एका मोना एका काळसा तुझे नावी सोम्या आम्ही हाया भाऊ बहिणीचे मोका मेळी जेजू तुझो मातू सांगात बोता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो कष्टा वेळी दंडलचे नाका देव आमचे सोबे आसता बाळक जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयची देवस्तुती आमकां देव आमचो मोग करता आनी आमच्या सुखा दुखांत वांटेली जाता म्हणलो संदेश दिता मनीस जावन जल्मल्ल्या हर एकल्याक कश्ट दूख पिडा शिडा खंत बेजाराय आसताच कश्ट दूख आमच्या जिविताचो वांटो आनी ताचे तावन आमकां सुखार येना पूण ह्या सर्व कश्टा संकश्टांत देव आमचे सोवेंस आसता म्हणलें सत आमी वळखून घेवंक जाय रसूल देव केदींच आमकां सोन्न घालिना तो आमचे संगी रावन आमच्या कश्टा दुखा मुखांतर आमचेपण बळादी करूंक खुशी व्हरता देखून कश्ट दूख आमच्या जिविताचेर धाड घालता आसतना खंगळ जावचें नाका वा देवाक दुर्सोवचें नाका बगार आमचो दिसपरतो कुरीस मोगान वेंगून जेजून दिवच्या विशेवातेवशी पावलां काडया ही सुकृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया पवित्र मिसाचें बलिदान फावो ते बरी भेटून शाक आमकां समी तयार करया सर आमची पातकां खालतेपणी वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच संकवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकुट काकुट सोम्या काकुट काकुट क्रिस्ता काकुट काकुट क्रिस्ता काकुट काकुट सोम्या काकुट काकुट सोम्या काकुट काकुट प्रार्थोया ह्या मिसाची तेसावां तशेंच आमचे वैयक्तीक तेसावां आनी जे कोणी आमचे लागीं मागोवंक विचारलां तांकां समेस्तांक बापा मुखार आतां आमी दवरया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुजी सडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोण दादोशी जावंक
आणि सरगार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा ताने भसायलेली या संतोषाचे संपूर्ण बरते सोडूंक आमकां पावय म्हूण मागतां. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायलितां सरशीन वचून तांकां अशें सांगतां, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडलां, पूण ती म्हाका विसरतली. ताचें नांव कितें? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू? देवान मोइजेक म्हळें, जो हांव आसां तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसां हाणें म्हाका तुमचेशी धाडलां. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो हाणें म्हाका तुमचेशी धाडलां. हें म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सर्व संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. वोस आनी इस्रायल लोकांच्या मलगड्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टीक पडलो आनी ताणें म्हाका म्हळें, खरेंच हांवें तुमकां लक्षां दिल्या आनी जें कितें इजिप्तान तुमकां करतात तें हांवें पळयलां. देखून तुमकां इजिप्ताच्या कश्टांतली भायर काडूंक आनी कानागारांच्या, हितीताच्या, पेरिजियाच्या, हिविताच्या आनी जेबोदिसाच्या देशांक, मोव आनी दूद वाळटा त्या देशाक व्हरूंक हांवें निर्धार घेतला. ती तुजीं उतरां आयकतलीं आनी तूं इस्रायल लोकांच्या मालगोड्या सवें इजिप्ताच्या रायसरशी वच आनी तांकां अशें सांग, सर्वेस्पर हेब्रेवांचो देव आमकां भेटला आनी आतां आमी 3 दिसाची वाट चलोवन अरण्यांत वचोंक आनी थंय सर्वेस्परा आमच्या देवाक बली भेटोवंक तुवें आमकां सोडूंक जाय. पूण इजिप्ताचो राय आपणाक एक बळिश्ट हातान बोळ केल्या शिवाय तुमकां वचोंक सोडचो ना म्हूण हांव जाणां. देखून हांव म्हजो हात उबारतलो आनी सर्व जिनसाची अजापां करून इजिप्ताक शिक्षा लायतलो आनी त्या उपरांत तो तुमकां वचोंक सोडटलो. देवाचें उतारें. देवाचें. केल्ल्या भासावण्याचो हजार तर
पर्यंत ताणे केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा ताणे अब्राहमाचो केल्लो खारा इसाकाक सापूत घाल दिल्ली भास दिसती सर्वेस पोरा सदांकाळ आपल्या करारासो उदास आसा. आपले परचेची संत ताणे वाडयली तांच्या दुस्मना प्रासड बळवून तांकां केली. इजिप्तकारांनी आपले परचेचो द्वेष करीशे आनी आपल्या सेवकांक वंचन करीशे. तांची काळजां ताणे धारून केली. सर्वेस पोरा सदांकाळ आपल्या करारासो उदास आसा. सर्वेस पोरा सदांकाळ आपल्या करारासो उदास आसा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. येया मुझे सरशी सोमेस तुम्ही कष्टात येयल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सोमी तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्तची सुवार्ता येया मुझे सरशी सुमेस्त तुम्ही कष्टांतल्यानो आनी वाजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वावूंक सुलभ म्हजें वजें हळू. देवाचें उतर वापरली तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू थंय मोगाळ भावनो न्ही भयणीनो, आमी हर एकली ह्या संवसारांत जल्माल्ली एका संगतींत इक्वल कश्ट समस्या फुड केल्या. हर एकल्यान एका ना एका रितीचे कश्ट समस्या आमी फुड केल्यात. कश्ट म्हळ्यार कितें म्हणून कळीतच ना म्हणून येदोळ कोणूय सांगूंक सकोना आनी की सकना. कितलेय ग्रेस्तकाय आसूं दी, कसलोय अधिकार आसूं दी, कितेंय आसूं, कितली भलायकी आसूं दी, कश्ट समस्या एका न्हय एका वेळार आमी फुड करता. आमचे सगळे कश्ट समस्ये 4 पंगडांनी आमी विंगड करियेत. कुडीचे कश्ट, कुडीचे फिजिकल पिडाशिडा, दूख, पडुल्ल्या ते दळ जावचे घाई, बुकू, हे सगळे फिजिकल ह्या कुडीक संबंध जाल्ले तसले कश्ट. हर एकले आमी चलोवंक शिकतना आमी पडल्या, घाई जाला, रडल्या आमी. कुडीचे कश्ट. पूण कुडीचे कश्ट ते सोंसुल्ल्या वरवीं, ते फूड केल्ल्या वरवीं आनी एका रितीची वाडावळ येता, एक समजून येता, एक जाणवाय येता, एक अणभव जाता. कुडीचे कश्ट. ताचे उपरांत आसात मोतीचे कश्ट. मोतीचे कश्ट जावंक पुरो पयले पटी इस्कोलाक गेल्ल्या वेळार कितें शिकचें
ते मोतींत जिरोवचें जावंक पुरो व्हड जाल्या उपरांत जें कितें फायनान्स आसा जें कितें आमच्या लागीं पयशे आसात आनी जो कितें खर्च आसा तो होंदवण चलोवंक जें कितें फुडें करूंक आसा तें कशें करचें एग्जाम्पांची ह्या जिवितांत आमी जायते पटी एग्जाम बांदूंक आसा न्ही मात्र इस्कॉलांत आमच्या जिवितांत आमी करूंक आसा देखून मोतींत ताका जो समस्यो आनी जें कितें आमच्या लागीं आसा तें आमी कशें ताळ करचें मोतीचे समस्या बोगणांचे समस्या आसा तिसरो हंत बोगणां आमकां हर एकल्याक बोगणां आसात आमी फातर न्हय आमकां हर एकल्याक बोगणां आसात आनी तीं बोगणां थोडे पटी बरी संतोश भरीत आसात थोडे पटी पडटात आनी एकल्याच्या एका उतराक लागून तांच्या करण्यांक लागून आमचीं बोगणां कुसकातात थोडे पटी दुखतात प्रत्येक जण आमच्या संबंदांत आमकां सारके रितीचो स्पंदन मेळनातल्या वेळार आमच्या कुटुंबांत आमच्या मोगाच्या व्यक्तींत हांव सारको संबंद सारक्या रितीन आमकां स्पंदन मेळनातल्या वेळार बोगणांनी आमकां दुखता कोणूय वायट आमच्या विशयान सांगल्यार कितेंय आमकां उतरांनी दुखयल्यार आमच्या विशयान कोणाय लागीं कितें सांगलें तर जाल्यार आमकां दुखता आमच्या संबंदांत आमकां आमच्या बोगणांनी आमकां दुखता कश्ट ते थोड्यांक बोगसूंक कश्ट जाता बोगसना दिया 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 म्हूण हांगा पाद्रे सांगता थंय बोगसूंक निजायकी जायते कश्ट जाता ह्या बोगणांचो संबंद आनी चवथे रितीचे आसात आत्म्याचे कश्ट आत्म्याचे कश्ट म्हणजे देवाचें हजरपण बगूंक जायना जावचें देव आसा म्हणून पातयेवंक असाध्य जावचें देव आसा तर जाल्यार ह्या जिवितांत असले समस्या कितें म्हणले सवाल उदेवून भावार्थ जें कितें पवित्र पुस्तकांत आनी हेर आसा म्हूण सांगतात तो निजायकी आसा की म्हणल्यार सवाल उपजाता देवा लागीं तो संबंद बांदूंक जायना आत्म्याचे समस्या थोडे दीस आदीं हांवें एक व्हिडियो पळयल्लो एकलो अशें प्रीच करनासलो न्हय आल्तारीर भायर मार्गार अशें स्प्रीच करनासतना आनी एकलो तो व्हिडियो रेकॉर्डिंग करनासतना एकलो भोव शिकिल्लो मनीस पूण नास्तीक म्हळ्यार देवाच्या हजरपणांत पातयेना तुल्लो नास्तीक म्हणच्या की देवाचें हजरपण आसा म्हणून कळीत ना देखून हांव पातयेना म्हूण सदसलो इल्लो उक्त मनोभाव असो आनी तो चॅलेंज मात म्हणटा चॅलेंज न्हय तो त्या व्यक्तीक म्हणटा सायबा तूं कितें सांगताय म्हाका समजता पूण म्हाका तें स्विकार करूंक जायना कित्याक हांवें ह्या संगती विशयान जायतें विश्लेशण केलां जायतें वाचलां पूण जो भावार्थ तुजे थंय आसा म्हजे थंय ना प्लीज हेल्प मी म्हाका कुमो कर तो भावार्थ देवा थंय येवंक म्हाका कुमो कर बरो शिकपी मनीस बरो उलयलो पूण निमाणें म्हणलो हांव अस्कत म्हाका तो संबंद बांदून हाडूंक देवाच्या हजरपणांत पातयेनी दवरूंक म्हाका साध्य जालां कुमो कर अशें भावण आनी भयणीनो आमच्या कश्टांत हंत आसात कुडीचे मोतीचे बोगणाचे आनी आत्म्याचे कश्ट हर एकल्याक एकाच रितीचे ते जायचे म्हणना पूण ह्या सकट चारय कश्टां पैकी श्रेश्ठ कश्ट आसा आत्म्याचे म्हणजे केन्ना म्हाका देवाच्या हजरपणांत एकवट बोगणा ताचो संबंद बोगणा हेर जिविताचे सदांचे कश्ट आसा ते हर एका दिसा सकाळीं उठोवन हें काम करचें हें काम करचें इतलें सलीस न्ही ते सगळें फूड करूंक जेन्ना देवा आनी म्हजे मदलो संबंद सारको ना तें फूड करूंक कश्ट जाता केन्ना तो संबंद सारको आसा उरलें जायतें थांगून धरून फूड करूंक जाता सक्कट जाता म्हूण सांगना सक्कट थोडे फावटी कितलो भावार्थ आसल्यार थोडे फावटी आमी भियेता थोडे फावटी एका रितीचे अस्कतपण एका रितीचे भिरांत आमकां येता तर भाऊ आनी भयणो आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत मनशाच्या कश्टांक देवान करचें स्पंदन हाच्या पयल्या वाचपांत इजिप्तकारांच्या हातांत कश्टोणासच्या परजेक सुटका दिवचे खातीर देव मोइजेक दिश्टी पडटा आनी म्हणटा हांवें पळयल्या तांचे कश्ट इजिप्तकार तांकां कशें कश्टोण आसा हांव जाणा म्हज्या नांवान तूं वच आनी देव आपणाक उगडाप करता आनी आपणाक ताचें नांव मोइजेन विचारलें तेन्ना म्हणटा जो हांव आसां तुजें नांव कितें आय एम हांव आसां कळ्ळें तें हांव आसां म्हळ्यार एक विवरण दिवयेत जें कितें हांव जावंक शेता तें हांव जावंक शकता वॉट आय वॉन्ट टू बी आय कॅन बी म्हाका जावंक साध्य आसा देखून हांव असंत तसंत म्हूण तुवें डिफायन करूंक जायना हांव सदांच आसचो तसलो तुज्या पुर्वजां पयलें आसलो अब्रामाचो इजाकाचो जाकोबाचो देव हांव
आनीकी सदां आसतालो ससनाच्या ससनाक आसतालो देवान मोइजेक ताचें नांव उगडापें करचें भाऊ न्ही भयणी न्हू आयच्या वांजेलांत जेजून सांगचे ती सोबीत उतरां म्हजे सरशी येया कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो जायते बडी उतरां आमी आयकल्यांत बायहाट केल्यान जावंक पुरो एक विशय आज आमी मोतींत जिरोवंक फावो जेजून सांगचें तें म्हजे लागचें शिका खाली येया मात न्हय कश्ट समस्या येताल्यान आसल्यान येया तितलें मात्र आमी आयकुचें एटेन्शन दिवचें पूण जेजू म्हणटा म्हजे लागचें शिका कितें शिकयत जेजू तावणू जेजू कश्ट समस्या आसले गी खंडीत आसले देवाचो पूत तर जाल्यार ताणें कश्ट समस्या फूड केले फिजिकल कश्ट आसले गी आसले ताणें एका सुताराचें काम केलें ताणें काही डेडलायन आसलें हें करून जायचें तें केलें ताणें ग्रेस्त कुटुंबांत ताच्या कुटुंबांत जल्मोंक ना ताच्या आवयनूय कश्ट सोंसले भुरगेपणांत ताणें जायते कश्ट सोंसले व्हड जाल्या उपरांत जायतें रिजेक्शन ताका भोगलें हेरांचो संबंदी ताका जाय पडलो एक सुरपण ताकाय भोगलें कशें फूड केलें ताणें कितें शिकयत जेजू तावणू पुरपुरलो ना धैर्यान फूड केलें जेन्ना ताका आनी एकल्याची गरज पडली आनी एकल्याच्या घरा गेलो जेजू गरज पडली गी पडली लुकाचो वांजेल आमकां सांगता 9व्या अध्यायांत आमी वाचता आपणाक स्वर्गार उबारून वेचे दीस लागीं पावले म्हणटाना म्हणजे जेजू मोरोंक लागीं लागीं दीस पावले म्हणटाना ताणें जेरुजल्याक वेचन्स म्हूण दृढ मोण केलें आनी ताणें जेरुजल्याक वेची वाट धरली म्हणजे ताका आतां कुर्सार मातसो वेळ लागीं पावलो आनी जेजूच्या दोळ्या मुखार जें कितें रिजेक्शन आसा तें ताका मोतींत आसा तें ताका कळीत आसा तो देव जावन आशिल्ल्यान ह्यो फुडें जावच्यो खंयच्यो संगती आसात रिजेक्शन आनी कश्ट मरण ताच्या जेजू कितें करता जेजू आपल्या इश्टांच्या घरा वेता मार्ता आनी मोरी आनी लाजर ही ताची क्लोज फ्रेंड्स जावन आसले त्या खातीर जेजू थंय वेता आनी थंय तांचे सांगात थोडो वेळ विशय घेता थोडे संगत वेळ बसता पूण थंय येवचो एपिसोड जावन आसा मार्तान जेजू लागीं म्हणटा पळय पळय ती मोरी तुज्या लागीं बसल्या म्हाका हांगा काम करूंक हेल्प करिना हांव इतलें बरो जेवण वाडूंक तयार करनासा आनी तितल्यान जेजू म्हणटा मार्ता मार्ता तूं जायते हेर संगती विशयांत टेन्शन करनासाय गरजेची एकच संगत तिणें बरी संगत विंचून काडल्या म्हणजे त्या दीस जेजूक पोटाच्या बुकेच्या गी सड तांच्या संगतपणाची गरज आसली आमकां जायते बडी भावण आनी भयणीनो न्ही मात्र आमकां पोटाची बूक आसची आमकां एकामेकाच्या मोगाची एकामेकाच्या संबंधाची एकामेकाच्या स्पंदनाची त्या सांगतपणाची गरज आसा जेजूय ती तो संबंध सोदून गेलो न्ही मात्र एकांतपणांत एकसूरपणी राती या सकाळी फुडें ताणें देवा बापा लागीं वचून मागणें केलें मनशाचो संबंद तो आशिल्लो म्हजे लागचें शिका आमी जायते बडी आमच्या जिवितांत थोडे कश्ट अणभव करतना विथड्रॉ करता वी विथड्रॉ फ्रॉम अदर्स जायते बडी मोतीचे कश्ट भोगचे आसले सायकियाट्रीक या सायकोलॉजिकल सिकनेस कितें समस्या आसतना एक क्लियर सायन त्या मनशान उलोवचें उणें 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 करचें हेरांत हांव पयस 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 वेचें जावंक पुरो कुडा भितर फिचर जावचें खंय वचना जावचें ही एक व्हडली सायन मनीस कश्टोवन आसा म्हणून ऑपोजीट करचें म्हाका गरज आसा आतां म्हाका कितें बँक खावचें न्ही बगून आसा हांव एकल्यानच बसचें न्ही म्हाका आनी एकल्याची गरज आसा त्या खातीर आसचें कावन्सिलींग जावंक पुरो त्या खातीर आसचें आमच्या फ्रेंड्सांनी पुरो फ्रेंड्स सुखाच्या टायमार संतोशाच्या वेळार मात्र आसल्यार पावना ह्या आमच्या अस्कतकायेच्या वेळार जायचे आनी जेजून तसली मजत घेतली आनी तो म्हणटा आज म्हजे लागचें शिका आमकां लज बगोवंक नजो आमी अस्कत म्हूण वळखूंक आनी त्या अस्कतकाय वेळार आनी एकल्याचो आदार मागोवंक आमकां लज बगोवंक नजो आमी वसाचें फुडें जेन्ना जेजूक कुर्साचें तें मरण सोंसूंक आसलें आदल्या दिसा तो वचून रडलो गेत्सेमनी म्हळ्यार रक्ताचो घाम ताणें वारयलो बोबो घालून मागलें म्हणटा हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आपणाक वाटावंक सक्तल्या लागीं जेजून बोब घालून परतून मागलें देवा लागीं या देवा लागीं वचून सांगया देवा लागीं वचून रडया हांगा जायते बोटी न्ही मात्र ब्रेस्तारा दिसाच्या हेर हप्त्याच्या हेर दिसांनी सकाळीं तावन सांजेर मुसर कितलेशा जाणांक हांवें पळयलां येवचें हांगा मौनपणी बाळका जेजू मुखार ह्या सक्रामेंता मुखार ह्या सकयल आराधनाच्या चापलांत वचून बसचें खालें करता आमी न्ही जेजून गेत्सेमनी मळांत केल्लें तें मागणें ह्या गळयलीं तीं दुखां आमी गळोवचीं आमी गळयता गळोवंक फावो कित्याक आमकां हर एक कोणायच्या चड हायेस्ट समजूंक शकता तो
आनी जर आमी ताचे लागीं रावून थोडे मापाचे पण बुजवण जोडता फुडलें झूज कितें आमी झुजोंक आसा तें झुजोंक आमी शकता. देखून भावनो आनी भयणीनो आज आमी सांगता जमल्या त्या सोम्याचो आदार आमी मागूंक. तर कसल्यो सकड संगती जेजू तशें येवंक आमकां अडकळ करूंक पुरो. कितें अडकळ म्हज्या आनी देवा मदें हाडूंक या येवंक सकात. पयलें सेल्फ रायटियसनेस. हांव तो सारको, म्हजी खंय सूख ना. कितलेशे जाणांक आपणाची सूख समजना. तुजी सूख समजोवचें, तुवें सूख केलें जाल्यार समजोवचें, तें वर्तें देणें, तें देवाची कृपा ती, ते पवित्रत्मेची मजत तुजें पाताक तुजी सूख समजोवचें आनी वळखोवचें. जायत्या जाणांक आतां खोशेड दाड्डें जालां म्हणटा हांव. कित्याक बायल्यो संगतीत आमी पळयता संवसारा प्रमाणे हांव सारको, म्हजी सूख उरना. सेल्फ रायटियसनेस असल्या व्यक्तींक आपुणूच सारको म्हणून सांगच्या व्यक्तींक देव सोंसिना. देवाथान मजत मेळना तसल्या व्यक्तींक. देखून खालतेपणान आमी देवा सरशी वेचे. दुसऱ्यान आमच्या कश्टां वेळार आमी बोट जोगचें. ताचे वरवीं अशें जालें, हाचे वरवीं तशें जालें, ताचे वरवीं जायते पटी हेस कश्ट आमच्या वाडवळीक कारण जातात. तुजे थंय एम्पथी केन्ना तूं कश्ट लाय तेन्ना आनी एकल्याचे कश्ट पळोवन तुजे थंय एका रितीचो बरो मनोभाव उब जाता. एम्पथी म्हणटा म्हणजे ताचे कश्ट समजून येता जाल्यार देणें तुका येता. नात जाल्यार कितें करता जायचें ताका. ताणें तो बारी व्हडलो म्हण दाखयतलो, ताका आतां कश्ट आयले, देवान शिराप घाला म्हणलें तशें जाल्यार वायट सूख रितीचें चिंताप तुजे थंय येता. देखून आमचे कश्ट आमच्या आत्मीक वाडवळेक, आमच्या सारक्या समजणेक, बऱ्या संबंधाक कारण जातात. भोवनो न्ही भयणीनो, निमाणें जेजू सरशी आमी सुमेस्तां आयल्या, फिजिकली आयल्या, आमची कूड आयल्या, आमची मोती येवंक आसा, आमचो आत्मो येवंक आसा, आमची बोगणां ताचे सरशी हाडूंक आसात. आनी ह्याच्या सगळ्या दोनी वाचपांनी एक क्लियर संदेश आमकां दिता म्हळ्यार आमचो देव आमचे संगी आसा. आय एम, हांव आसा. खंय आसा? सर्गार मात न्ही, हांव आसा. आमचो भावार्थ म्हणटा तो देव म्हजे भितर आसा, तो देव तुजे भितर आसा. देखून आमच्या अस्कत कांय वेळार, आमच्या कश्ट समस्या वेळार हे आमच्या मोतीत हांव आमी कितें होगडावंक नजत नजो. वी शूड नेवर लूज दीस पॉयंट that my God is with me. म्हजो देव म्हजे संगता आसा. तुजो देव तुजे संगता आसा. तुका सोडून घालिना, फरमाण मारना, वगत बसना, आसून बसना, तुका संगत दिता. म्हजो देव म्हजे संगता आसा. रोमाकारांक बरोवन सांग पावल म्हणटा जर देव आमच्या पक्षाक आसा, आमचे विरोध रावण झुजतलो कोण आसा? हे आमी विसरूंक नजो. पयल्यान. दुसऱ्यान हर एका वेळार आमी जेजू सरशी येताना आमी पुंजायता. जावं पुरो सक्रामेंता मुखांतर, एवकरिस्तीच्या बलिदाना मुखांतर, या कुमसाराच्या सक्रामेंता प्रत्येक जण आमी आयिल्ले तेन्ना आमी पुंजायता फुडल्या जिवनाक गरज आसचे तसली हातेरां, तो बरोवसो तो भावार्थ आमी पुंजायता. पावस आयल्या उपरांत सत्री मोलाक आनी वेचें न्ही, या रेनकोट हाडूंक वेचें न्ही. पावसांच्या पयलेंत तुवें तयार करून दवरूंक जाय. म्हणजे तुका कश्ट समस्येच्या फोंडाक पडल्या उपरांत भावार्थ सोदूंक जायना. कश्ट तेन्ना निरास्पण आनी जिवगात मात्र दिसता. पूण जर तुवें ताच्या पयलें पुंजावन दवरलाय तेन्ना कश्टांच्या टायमार आरामेर ते कशे बँकांतल्यान पयशे काडटाय तशे ह्या भावार्थाच्या दिर्व्यातान, त्या भांडारांतल्यान तुवें काडून ह्या समस्यांक तुवें फुड करूंक जाता. देखून आज हे मिसाचें बलिदान पेटयतना पयल्यान देवाक आमी अर्गां दिवया. आमकां समजून सो देव आसा. आमच्या दिसांच्या समस्यांक स्पंदन करचो तसलो आमचो देव आसा. आमचेर फरमाण मारचो तसलो न्ही, आमच्या सुखी वळखून बोगसूचो देव आसा. दुसऱ्यान आमकां ताचें एक हातेर करचो देव आसा. आमच्या मुखांतर हेरांक तो पावता. कशें मोइजेक तो आपयता, म्हाका आनी तुका तो वापरता हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करूंक. आनी केन्ना आमी हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करता? आमच्या कश्टांक आनी एकलो स्पंदन करचो आसतलो. देवाचो मोग, देवाची मजत डायरेक्ट येवचें म्हणना, कोणाय मुखांतर आमकां येवी येता. तरी मिसाचें बलिदान पेटयतना तसो एवकरिस्तीन येवचो जेजू आमकां धडटलो. मिसाच्या आखरेक वसा हेरांक स्पंदन करचें तसलें, हेरांच्या कश्टांक खांद दिवचें तसलें, हेरांच्या कश्टांत भागीदार जावन आमचें हें जिवीत समर्पक रितीन जियोवन सर्गींचें
ते भाग आम सुमेस्तंक फावो जावं हें जावं आमचें मागणें ह्या युक्रिस्ता वेळार. आमेन. Que Bapa tu mundo var bukan tukar hasbita butlun taye mundo var jivitaka dimun mata jivitamche tuje dene तुझे विने वर्ताराई करते जीवा तुझे कुर्बे पिया सेवे फुला बोरी की बापा तू वरुंदवा bukan tukar आज बेतैता Butlung taye wuwundowa jivitaka dimun makta. भाऊ बहिणीनो आनी भुरग्यांनो आमी वेदोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या केपुचो जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें उदार मोगान आमकां बसायला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवंत जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां भागी पुनर्जिवीत असो बरवसो उदेलो. मरण कोणाकच सुखाना म्हणून आमकां दूख भोगता. तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका फाटयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मुनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन पावन उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी सुमेस्त भक्तां संगती तुजे महिमेचें कीर्तन एका सताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जयची सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. सर्गी तुका जयची. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जात आसतना खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खालस. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परग तुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही पकडता, तुझ्या येण्या सौम्या जेजू जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लेयो आमच्या बागेवन बापा, पिता पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. जीवनपणस बरवस दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकुवार म्हणजे देवाचे मेळ संगती भगेवन झुजे दिसपती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानू वाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. कष्टतलेनो आनी वजन वबयतलेनो म्हजे सरशी येया. म्हजे लागचे शिका. सदांच सोम्या लागचे शिकोवंक आनी चड ताचें तावण समाधान आनी शांती आमच्या जिवितांत जोडूंक कत्रे गूण ताणें शिकयल्लें प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या बापाच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर.
देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. देवाची शळी आम्हा सुमेसांक कशें देवाचेर हुंदून रावन आमचें जिवीत सारी जेगी म्हूण शिकयल्लो देवाचो पूत परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमचे भितर तो येता आनी आमकां बदलती दिता. तुमचे संगी संवसार सरपर्यंत हांव आसा म्हणून बसयल्लो ताची भास पाळटा. जेवणाक आपोवन घेतले मी सुमेस्तां सुभागे. सुम्या तुझ्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
घडीभर आमच्या दोळ्यात आमच्या आमच्या काळजांत आयल्या सोम्याक अर्घ दिवया. आमच्या कष्ट आकांतनी आमी एकसूर नाही. आमी सोंसचे हरी एक कष्ट आकांत समस्ये आमच्या तशें पवित्र सभेच्या फायद्याक जावन आमी वापर येत. केन्ना देवाच्या खुशे प्रमाणे हे कश्ट आमी सोंसता फूड करता तेच कश्ट एक हातेर जाता. देवाची मजत ताचे आशिर्वाद तसो सांगात बळवंत रितीन अनुभव करूंक सुमयांची जो तुका आमी अर्घ दिता. कष्ट कशे सोंसचे म्हणून तुवें न्हय मात्र उतरांनी तुज्या जिवितांत तुवें दाखयलें. तुका कोणूच बेश्टावंक सुकोवंक ना. तकली उखलून धैर्यान तूं जियेलोय. तुज्या धैर्यांतलो एक वांटो म्हाकाय दी सोम्या. निराशी जालो नाही जेन्ना तुका सारकें समजनासतना तुजे तावन पयस केल्ल्या वेळार तुजी निंदा केल्ल्या वेळार तुका अकमान केल्ल्या वेळार तूं शिरापलो नाही. आमकां निराकरणी मेळटना शांती समाधानेन तें फूड करूंक आमकां शिकय सोम्या. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत आसचे तसलो गोंदळ परिहार करूंक फावो कर सोम्या. कश्टांतल्यांचे समस्या तुका कळले तांकां तुवें बुजयलें गूण केलें तुजो सांगात दिलोय बॉक्सांनी लाबयलें. आज सोम्या विविध रितीच्या कश्टांक वळख जाल्ल्यांक तीस बुजवून तूं आस दिताय तो सांगात दिताय ती गूण करची सकत आमकां लाभयताय. तुका अर्घ आनी होगळाप. ह्या उंड्या रुपार तूं आमचे थंय खरोच हजर आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा सोम्या. तुजो सांगात आमच्या जिवितांत वाडो. तुज्या सांगाता आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां फोव कर. आमचें कुटुंब आमचें काम आशिर्वादांनी भर सोम्या. तुजी शांती आनी समाधान आमच्या काळजांत मनांत सदांच वस्ती करूं आनी हे मुखांत आमी तुज्या हातांत धाकटुली हातेरां जावंक पावतले. हांव कश्ट न्हू निराशेंत बुडोवन आसच्या आमच्या पावंडांक तुजो मोग तुजो सांगात दिवचे तसली हातेर आमी जावंक फावो कर सोम्या. अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू. अरदान आनी वंदन तुका सोम्या जेजू. प्रार्थया. प्रितीवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवशिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवसणे पासून हो दिनवसनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत आमकां जियोंक फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासणाक वाकानूक आमकां पावय म्हूण प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमच्या वयर घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडता.
एक घडी बसात. भाऊ आनी भयणीनो, जायते तुमी आमकां बाळोक जेजूचे पाद्र्या म्हणून सांगतात तर जाल्यार बाळोक जेजूचे देवस्थान आमी हांगा आदारतां तर जाल्यार आमी बाळोक जेजूचे मात्र न्हय, आमी ताच्या आवयचे कार्मेल सायबिणीचे पाद्र्याप आमी. आमचे अस्तित्व कार्मेलीत आमकां जायते जाण कन्फ्यूज करतात, कपुचीन घे म्हणटात, ना कार्मेलीत. कार्मेल दोंगरार इस्रायलांत आसच्या पवित्र दोंगरार एलिया प्रवाद्यान देवाचें आजारपण प्रूव केल्ल्या त्या दोंगरार कार्मेलीतांचें उगम जाल्लें. आनी केन्ना ह्या कार्मेलीत वर्दींत समस्या कश्ट आनी जायते रितीचे निराकरणी आयली तेन्ना मोरयेनच ह्या कार्मेल मायेक आमची वर्द समर्पिल्ली जावन आसा. तिणें दिश्टीक पडोवन बेंतीन दिली, तिचे हातेर दिलें आनी म्हळें तिचें वस्तूर दिलें आनी म्हळें हांव राखतां तुमकां. आनी तिणें आजून तिची बसवणी पाळल्या. 1251 इसवेंत ह्या बेंतिनेचें अजाप घडलेलें तसलें आमच्या श्रेश्ठ वडील सायमन स्टॉकाक ही बेंतीन दिल्ली तसली. कालच्या दिसा जुलायाच्या 16 तारखेर हें फेस्त सगळ्या सार्वत्रिक सगळ्या संवसारार संभ्रमलें. आमी परवां आयतारा 20 तारखेर हें संभ्रमतलें. हांव परवां आयतारा 3 मिसां आसतलीं. सराव तांकां एक मात्र मीस आसचें आयतारा, पूण परवां आयतारा ह्या बेंतिनेच्या फेस्तांत आमी सुमेस्तां पात्र घेवच्या खातीर 3 मिसां दवरल्यांत. सकाळीं 7:30 वरार हरशेंच्या बरी, दुसरें मीस 10 वरार आनी तिसरें मीस सांजेर 5:30 वरार. अशें 3 मिसां आसतलें आनी ह्या मिसा वेळार बेंतीने आमी बेंजार करतले हांव आनी मोरयेच्या ससायेची निशाणी जावन आमी तुमकां दितले हांव. देखून तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक मोरयेक मान करूंक आनी तिचे तावन मजत जोडूंक आमी उलो दिता. तशेंच आज उंडो आनी थंड पिवण दिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जोविटा डिसोजा सारी पडला. असं जाल्यार मुखार येवचें. जोविटा डिसोजा सारी पडला. रिचर्ड आनी शालेट डिसोजा उर्वा. जीवन तारुण डिसोजा किन्नीगोडी. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळक जेजूचे नव्यान मनशाच्या भुरग्या संगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सुमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. 6 तराच्या गजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फोवोसलें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण आवडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक मानता. तितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आतां आमचे सर्व गरजो बाळका जेजू मुखार दवरया. संवसारांत विविध रितींनी हगे दुस्मनकायेचें वातावरण सोडून आसा. जेजूची ससाय मागया. पावसा निमती थोडे लोक कश्टोवन आसात. थोड्यांनी तांच्या मोगाच्यांक सांडला. थोड्यांचे कृशी देसवाड जाला. थोड्यांचे घर धान्य सांडला. देवाचे सकत तांचे ते मागया. सर आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबा पासून ती मागया. नजरेताच्या पवित्र कुटुंबाचे देख तांणी घेवन माया मोगान जिवंक देव तांकां आदार दिवन मागया. आमचे सर्व कसकी ते सवा भुरग्यां पासत युवा जाणां पासत मळगड्यां पासत आनी आमच्या पासत आमी बाळका जेजू थंय मागया.
हे भगवंत जेसू बाळका तुझी सर्व पदवी अजा पितरान उगडाटी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसबानी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमा मरिये कृपेन बरयले सम तुजे संगता स्त्री आमच्या दुसदेव आनी सदैव फौज कुशे जेसू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. देवाचो पूत मनीस जालो आमी आमचे मदें जियेलो देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी साता आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी साता आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी साता आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळका जेसू लागीं मागणे. ए आजपांच्या जेसू बाळका आमच्या बेसार काळजाचेर एक आकुलतेची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागताव. तुजे इतले बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काडामचे वयले सर्व कस आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बसवून आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. बाळका जेसून केल्ल्या सर महत् कार्यां उगडास कार्यां आनी ताका अर्घां दिवया. ए बो उदर बाळक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडताव. तुवें आमकां दया केल्या ह्या देवळा उपकारा खातीर आमची अर्घां आमी भेटूंक आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या अजापाच्या इमाचे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तरून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी खळणांतली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेसू. आमेन. कार्मेल मायेच्या नव्याने आमी करया. एक घडी बरू मोरयेची बेंतीन आमकां प्रत्येक जाण कुमगारा वेळार आमकां पयले फावटीन दिल्ले तसली तिची राखण आमकां खंडीत जावन आसा. कुर्सार काडून जेजून सांगलें जुआंवक ही तुजी आवय. जायते कडेन दिश्टीक पडोवन तिणें आपणाची आवयपणाची जबाबदारी तिणें पाळूंक प्रयत्न केला. आमच्या सर्वस्व तिच्या हाती समर्पण हे नव्यान आमी करया. हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाखणताव. आपणाकच चरण दिसी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्या सपुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार काळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरताव. सांगता म्हणया. उडास कर हे भोव दयाळी अंकवारी मरिये तुज्या आसऱ्याक दवरलो. तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हणून केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेन धैर्यकान येवन तुजे कडेन येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका. पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मुरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. कार्मेलाचे सुंदर राणये, नमान मुरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. कार्मेलाचे सुंदर राणये, नमान मुरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. कार्मेलाचे सुंदर राणये, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. अर्गामग्ने ए भगिवंते मोरये, कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हड पातयेन तुजी बेंतेन घाल्ल्या सर्वांक कश्टां अनवरांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं आमेन. आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेत आनी रास करता सासनाच्या सासना. जेजू बाळका आमची बेसांगर आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमची बेसांगर आयक आमची मागणी. मागणी तुमी घेतल्या बसयले सोम्या तुवें घेवन आयल्या मेरीते. तुझे कृपे सोबे जेजू बाळका आमची बेसांगार आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमची बेसांगार आयक आमची मागणी. मुगाळ पुत्रा सोबे मुगाळ आशिर्वाद देव आमकां. हांव आयला कुरड्यांक दिस्त दिवंक. ह्या उतरांनी सोम्यानं आपणाचे मिसांव सुरवातले. पवित्र सभेनं हे मिसांव मुखारून व्हेले. आमी कर्मेलितांनी 2014व्या इस्वेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचे एक योजन सुरवातले. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांची भुरगीं भलायकेन बरीं आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचे योजनेंच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवयात. हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता, कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नड भाशेन. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं प्रो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी, वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुम्ही पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नावां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता.
मात्र नाही आम्ही आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा आणि तुम्ही कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आम्ही ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एक दिसाची वाचपां, कीर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र नाही नोवेना आणि चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुम्ही उपयोग करियेत तुमच्या मोगाच्यांक खाणीक जावन दिव्य. तर येया तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आणि थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आणि तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आणि अशे बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें करूं.